म्हाका दिसता काय खूबशे आयतार जाले गोवा ट्युरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन वेगळे वेगळे आमचे नॅचरल ब्युटीफूल स्पॉट आहा एवरी संडे आमी ट्रीप ऑर्गनायज करता। हांव गोंयकार कडेन मागता की तेणी स्वता गोंयकार गोंयांत पळोवना तेन्ना ते ट्रॅकिंग म्हणटा ताका येवचें। आतां हे संडेकूय आसा आनी एवरी संडे आमी दवरत रावतले ते ट्युरिजमा खातीर न्ही पूण एटलिस्ट आमच्या गोंयकारान आमचे ओन ब्युटी पळोवची हे आमचे निश्चय आसा। व्हडलो टॅरिफ ना, आमी लंच दिता, सर्वड पॅकेट लंच दिता, तेन्ना फूल डे हो टूर आसता। आमी सकाळीं आमचे जेटी कडल्यान 9 वयता आनी सांजचे 5-5:30 म्हणल्यार पावता परतून। तेन्ना हांव लोकां कडेन गोंयकारां कडेन विनंती करता की तेणी येवचें। हो एक विशय जालो कित्याक आमकां दिसलें की गोवा टुरिजमांत दिसलें फक्त ट्युरिस्टांनी गोंया पळोवचें न्ही पण गोंयकारांनी गोंय सारकें पळोवचें म्हणून आमी हे निश्चय घेतलो। एवरी संडे जातलो हो एवरी संडे आतां लास्ट म्हाका 7 संडे जाले चालू आसा आनी हेजे फुडें जातलो। तेन्ना पूण आमकां रिस्पॉन्स बरो येयला, खुबशे गोंयकार येता पूण सगळ्यांनी येवचें ही म्हजी अपेक्षा। आनी अशें करून जर आमी गोंयकारान गोंय पळयलें जाल्यार आमी कितें आमकां चुकता अवतार मुवी म्हणटा आमी, अवतार मुवी बरो चल्लेलो म्हणटा आनी सगळे यंग भुरगे अवतार मुवी पूण अवतारा सारके आमच्या गोंयांत आसा तेन्ना ते भुरग्यांक खबर पसून ना आज पसून पूण तेणी जर स्वता ट्रेकिंगाक गेले ताका दिसतलें अवतार मुवी केलो म्हणटा गोंयानूय अवतारा सारके सीन आसा। एरियाज खंयचे तुमी ना आमी वेगळे वेगळे 20 आमी स्पॉट जे आसा आमचे हिंटरलँडानूच करता कित्याक ट्रेकिंग म्हणटा हिंटरलँडानूच करूंक मेळटा आनी बसी मोटरबॉल रोड ट्रेन तेन्ना ट्रेकिंग सायट आमी आयडेंटिफाय करता। आमी करीत आसा 1, 2, 3 आतां आनी तेजी परमिशन घेता। म्हाका गोंयान म्हाका दिसता 50 सायटी आमी आयडेंटिफाय करतले बाय दॅट दीस इयर। सो दीज आर ऑल न्यू सायट्स आनी आमी हॅव टेकन पिपल्स हेल्प, बाकीचे ट्रेकर जे आसा तेंचे हेल्प आमी घेतला आनी तांकां बसून आमी हे करता। Would it be a weekly event? It is every Sunday event it is going to be a calendar event. Every Sunday we are going to go. पूण गोंयकार भुरग्यांनी येवन पळोवचें नाल्यार अवतार मुवी बरी जाली इतले मिलियन ताणें कमयले पूण गोंयान अवतारा सारके पळोवपाचे सारके खुबशे आसा। कितलो टॅरिफ एक्चुअली पर टॅरिफ वेरी करता बट इट इज व्हेरी मिनिमम टॅरिफ जर आसा लोकांक दिसता चड टॅरिफ आहा भुरग्यांक बी आमी विचार करया। इट इज जस्ट बेसिक्स कॉस्ट आमी रिकवर करता फॉर ट्रान्सपोर्टेशन फ्रॉम हियर आनी लंच आमी दिता। सो इट इज अ बेसीक टॅरिफ।